आणि आता खबरो विस्तारान भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर राज्यात सद्याक वेंचणूक जावपाची आसा। अजून पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष कोण जातलो हे स्पष्ट नासले तरी बरीचशी नावां मुखार येवपाक लागल्यात। शेनवारा दनपारची 2 ते 4 वरां मजगती ह्या पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरप जातले म्हूण माहिती निर्वाचन अधिकारी गोविंद पर्वतकर हांणी दिल्या। अर्डेक्सवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि इलेक्शन म्हणजे नॉमिनेशन फॉर्म आसा, इलेक्शनाचो फॉर्म आसा तो 10 जणांनी त्याला प्रपोज करपाक जाय। आउट ऑफ दिस 52 10 पीपल शूड प्रपोज द प्रेसिडेंट्स फॉर्म, प्रेसिडेंट्स नॉमिनेशन। 2 फॉर्म येयले जाल्यार इलेक्शनाचो प्रश्न येता। त्यामुळे फाल्यां 2 ते 4 ह्या वेळाचेर नॉमिनेशन एक्सेप्ट जातली। मागीर हे सगळे इलेक्शनाचो प्रोसेस पळोवपाक एज अ ऑब्जर्वर आमचे केंद्रातले जनरल सेक्रेटरी अविनाश राय खन्ना हे फाल्यां येवपाचे आसा इन फ्युचर। सो आता लास्ट स्टेज आहा पळय फाल्यां आमचे स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्शन। गोविंद, फाल्यां जर एकूच फॉर्म आयलो तुमी म्हणटा तशें युनॅनिमस जालें जाल्यार फाल्यां सांजचेच अनाउन्समेंट बी जावपाक शकता? ना, अनाउन्समेंट विल बी इन द कार्यकर्ता संमेलन, थंयच जातलें। That's on Sunday. इच्छुक कोण आसा संडे मॉर्निंग अराउंड 10:30 or 11 हांगा न्ही ते आमचे माझ्या ऑब्झर्वेशना प्रमाणे आणि एकंदरीत आता पळयल्या प्रमाणे इलेक्शन जातले अशें म्हाका दिसना। इच्छुक आसप वेगळे आणि Unopposed. अनपोज जातले।